सावर्डेच्या शेल्डे वाठारांतली सातेरीची जात्रा उमेदीन मनयली। ही जात्रा 12 वर्सांनी जाता। देखून जात्रेक गर्दी जाता आनी उमेदीक ओतो येता। पळोवया गोवा 365च्या रिपोर्टरा वांगडा शेल्डेची आगळी वेगळी जात्रा। एक धार्मिक रितीरिवाज आणि परंपरा खूप महत्वाचा आहे। त्याच भशेन सातेरी देवस्थान म्हणजे हांगा शेल्डेक सातेरी देवस्थान आसा, बरें नावाजलेलें देवस्थान आणि एक जागृत देवस्थान। हे देवाची 12 वर्सांनंतर एकदां जात्रा जाता आणि एक अजापाची गोष्ट म्हळ्यार ही जात्रा आसा की देवीचो प्रसाद देवीक सांगणे घालपा खातीर एक सावज म्हणजे रानडुकराचें सावज करता। 12 दीस पर्यंत जे शिकारी आसा, गांवचे शिकारी आसा, जे कास करपी आसा ते 12 दीस आणि तातूंत भितर अनेक लोक असतात। हे गांव 12 दीस पयलीं ह्या गांवाक भोंवता आणि जो शिकार तांकां अनेक ते सांगताले। जेन्ना शिकारी विचारले, शिकारी म्हणटा की आमकां अनेक जनावर मेळटा पूण आमी तेन्ना कोणाकूच ताका शिकार करपाचो आमकां हें नासता, पूण रानडुकराचें सावज रानडुकराक मारून ताचें सावज करून नंतर तो आयज ताका देवीचो प्रसाद चडयता आणि नंतर तांचे 12 दीस नंतर ही जात्रा सुरू जाता। ही परंपरा अनेक वर्सां कोणाकूच ताची सारकी हिस्ट्री खबर नाशिल्ल्या कारणान तरी ही परंपरा अनेक वर्सां पर्यंत चालू आसा आणि देवीक आज तो रानडुकर मारून काल तो 12 दीस जाले। 12 दीस जे शिकारी आसा ते गांवचे कोण शिकारी आसा ते 12 दीस पर्यंत भोंवता, राना बरोबर भोंवता आणि काल तो 11 दीस पर्यंत तांकां कशेंच सावज रानडुकराचें मेळना। 11 नंतर परतून एकदां 12व्या दिसा परतून देवीचेर अवसर आयलो आणि देवीचो अवसर आयलो आणि तिणी सांगलें की परतून एकदां धडे सायडीन गांव मेळटा। धडे सायडी दिसाचे 11 वरांचेर तांचे सावज दुकर आशिल्ले। त्या नंतर जे शिकारी आशिल्ले शिकाऱ्यांचे तांणी गांवांनी वाजत गाजत तांचे स्वागत केले। शिकारी आशिल्ले 10-12 शिकारी आशिल्ले, तांचे सगळे स्वागत केले ते गांवच्या लोकांनी आणि तांकां मानान तांकां घेतले आणि तांकां हार घालून तांची आरती केली। असो हो वेगळो गांव गोंया भितर एक वेगळोसो उत्सव पळोवपाक मेळटा। 12 वर्सां लागून ही जात्रा येता। 12 वर्सां नंतर आयज म्हळ्यार आयज देवीचेर तो प्रसाद चडयले नंतर 12 दीस परतून सुतक म्हणून आसता आणि 12 दीस नंतर जात्रा सुरू जाता। आयज रातचें जे पळय सांगवाज मारिल्ले, रानडुकराचें सांगवाज मारिल्लें ताजो ताजें मट्टण करून गांव देवळां भितर ताजो प्रसाद चडून अख्खे गांवां भितर वाटलो जाता। अनेक लोक हे भावीक लोक हे जागृत देवस्थानाक हो प्रसादा खातीर स्पेशल येता। अशी ही परंपरा गोंया भितर अशी अनेक देवळां आसा आणि अनेक देवळांक वेगवेगळी परंपरा आसा। ही सातेरी देवळाची परंपरा गेल्ल्या अनेक पिळग्यां साकून चालू आसा आणि ह्या नंतर हे गांवांक भितर बाकीचे जे तांगेले वेव्हार आसात जावं तांची दिवजां आसतात ती ही 12 दीस नंतर 12 वर्सां नंतर ही जात्रा येता। 12 वर्सां नंतर ही जात्रा येता आणि 12 वर्सां नंतर जी भुरगीं आसतात जी दिवजां करपाक आसतात ती ही तर जात्रा जालना जाल्यार परतून तांकां 12 वर्सां तप करचो पडटा। अशी वेगळे तरेचो हो उत्सव जे शहरी सातेरी गांवांक जाता। गोवा 365 प्रहर सावर्डेकर, सावर्डेच्यान।